मंत्री विरोधान आदिवासी कल्याण खात्याविषयी केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत विरोधकांनी सरकाराक धोलो. मंत्र्यांनी आमच्याकडे पैसे मागले म्हणून आम्ही पैसे मागता असे अधिकारी फाटल्यान सावन विरोधकांक सांगतात. आपल्यार आयले की अधिकाऱ्यांचे दुखलतात आपाचे फुडारी उलयले. हे कोत्ता घोडबड हे हाता पैसे आणि मागीर त्यांच्यामध्ये फूट झाली, त्यांच्यामध्ये घोडबड झाल्या उपरांत मागीर ॲडमिनिस्ट्रेशनाचेर घालप की ॲडमिनिस्ट्रेशन फायली पास करना. अरे त्याच ॲडमिनिस्ट्रेशनाक तुम्ही नाकारून डायरेक्ट नॉमिनेशन करतात, त्याच ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे फुस्तार तुम्ही पैसे घेतात. तोच ॲडमिनिस्ट्रेशन आमकां सांगता फाटल्यान सान लुवान उलोवन सांगता की सर मंत्र्यान पैसे मागले म्हणून आम्ही पैसे मागता, नाजाल्यार आमकां तुमच्या पैशांची गरज ना. तो ॲडमिनिस्ट्रेशनान सरकारान काम करपी लोक ते बेकार पडलेले ना. तांकां कोणें हे फोर्स करूंक ना की पैसे घेयनाका. तांकां फकत मंत्र्यांनी फोर्स केला. दे आर नॉट डुईंग दिस आउट ऑफ देअर ओन अकाउंट. तांकां फकत मंत्री सांगता पैसे घेयात आनी आमकां जमा करून दियात म्हणून ते पैसे घेतात. आनी मागीर हेंच्या मंत्र्यांची फूट जाल्या उपरांत हेंचे ॲडमिनिस्ट्रेशन पावता. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित म्हणटा भ्रष्ट सरकार. तांचे स्वताचे मंत्री, तांचे स्वताचे MLA हे आता खंय तरी ह्या सरकाराकूच एक्सपोज करपाक लागल्या की प्रत्येक पावलाचेर करप्शन आसा. आज पैसे दिल्या शिवाय फायली क्लियर जायना. खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच, तूं सादें एक मामलेदार ऑफिसान वतलो जाल्यार आज तें करप्शन त्या लेवलाचेर पाविल्लें आसा. आज सामान्य मनीस, प्रत्येक मनीस आज ह्या करप्ट भ्रश्ट सरकारांतल्यान पिडीत जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हें सरकार कसलोच हांकां मोरल अधिकार ना हें कंटिन्यू करपाक. म्हाका दिसता ह्या गव्हर्नरान हें सरकार डिजॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.